आमोणकर आणि ताचे 6 जाण साथीदार एक शंकर कोलजी, सचिन भगत, रशीद, समीर खान, सेबी आणि महेश हे 6 जाणांनी 7 जाणांनी म्हणून काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतले रुक्मिणी बिल्डिंग पायणा विथआउट मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग आणि कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा ती विशेष केली. त्या प्रमाणे तांकां अनलॉफूल असेंब्ली आणि कलेक्टराची ऑर्डर विशेष केलो म्हणजे ताचे बद्दल तांचे ऑफेन्स रजिस्टर केलो आणि सगळ्यांक राती अरेस्ट केले. ताच्या भायर बी शंकर कोलजी म्हणटा ताणें ताचेर आनी एक मारमागांव पुलीस स्टेशनाचेर एक केस रजिस्टर केली की ताणें हें जावपाचें गव्हर्मेंटाचेर नो आसली उतरांनी पब्लिसिटी घेतली. ताजेर ताका मारमागांव पुलीस स्टेशनाचेर केस रजिस्टर केली आणि ताका तातूंत बी अरेस्ट केलो. गव्हर्मेंट जे आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून आयज आमकां अरेस्ट केले काल. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जेन्ना सीएम आमच्या एअरपोर्टाचेर येयलो इनॉग्रेशन करपाक तेन्ना तेच्या वांगडा तुमी लोकांनी पळयला कितले मिनिस्टर आसलेले, आमदार आसले, कितलेशे लोक आसलेले वांगडा. तेंचेर कसलीच कारवाई जाल्लेली ना. स्थानीक आमदार मिलिंद नाईक जेन्ना बोगदाचे सबस्टेशन इनॉग्रेशन करपाक गेलो तेन्ना तो सगळे आपल्या चमच्यांक घेवन गेलो, सगळ्या कावन्सिलरांक घेवन गेलो, वांगडा घेवन गेलो, सगळ्या लोकांक घेवन गेलो. तेंचेरूय कसलीच कारवाई जाल्लेली ना. बाबू आसगांवकर इतल्या लोकांक घेवन तो कितें वाटपाक गेलो, थंयसर इतली गर्दी पडली, इतलो इश्यू जालो, तेजेर कसलोच एक्शन जाल्लेली ना. मागीर तो दयानंद सोपटे जावं आख्खी तेंची मिनिस्ट्रीचे आमदार जावं एमएलए जावं मिनिस्टर जावं हांगा सुद्दां कितलेशे स्थानीक आमदार कितलीशी प्रेस कॉन्फरन्स घेता, कितलेशे लोकांक तो मेळटा, उलयता, ग्रुपांनी आसता, बट तेंचेर कोणाचेर एक्शन जायना. आयज खंय तरी आमचो आवाज दामपाक लागून आमी जे एक्टीव रोल प्ले करपाक लागलेले आसा जे तेच्या लागून खंय तरी हे आमकां सप्रेस करपाक सोदता. आनी हांव आयज हे कोविड-19 लोकांक जाता इतलो मदत करपाक तांकां हेल्प करपाक लागून आयज हांव फिल्डार आसा. मिलिंद नायका भशेन देखून घरान बसून रावलेलो ना. तो घरान बसून रावलेलो आसा देखून, पण आमी घरान ना, आमी आयज फिल्डार आसा. हांव आयज खंयसरूच पुलिसांक काल जे जालां तांकां पुलिसांक खंयसरूच ब्लेम करना, कित्याक पुलिसांचो कसलोच रोल नासलो. दे वे आर बीन टोटली प्रेशरायज्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ पॉलिटिकल बॉसीस. जे पॉलिटिकल बॉसीसान तांकां काल ही एक्शन घेवपाक लायली, कित्याक म्हाका अक्षरशा दिसताले ते ना इलाजान आमकां तेंच्यांनी अरेस्ट केलेलो आसा. ते उलयताले, आमकां सांगताले आनी कंटिन्युअसली तांकां फोन येताले, एक जावं बाकीच्यांक फोन येताले, सगळे तेंचे पॉलिटिकल बॉसीसांचे फोन येताले आनी तेच्या लागून खंय तरी तांकां हे कार्यवाही करचे पडले. सो तेंची कसलीच चूक ना भितर. दे आर वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ द पॉलिटिकल बॉसीस. कित्याक आमकां तो कितलो थांबोवपाक सोदलो जाल्यार आमी कशें थांबपाचें ना. वी आर अनस्टॉपेबल. तूं जितले तुजो पावर यूज करूंक शकता. आख्खी गव्हर्मेंट मिशनरी म्हाज्या फाटल्यान लाय, म्हाज्या टिमी फाटल्यान राव. आमी खंयसरूच फाटीं सरपाना आनी परत बाउन्स बॅक जातले आनी तुका तुजो जागो आसा तो दाखयतलो. कित्याक आमी लोकांच्या समोर रियलिटी हाडटा आनी गव्हर्मेंटाचो हो डबल स्टँडर्ड आसा पळय, एक कायदो आमकां एक कायदो दुसऱ्याक असले रूप करनाका. गव्हर्मेंट आसा म्हणटा तो सगळ्यांचो लोकांचो गव्हर्मेंट. आयज जी गव्हर्मेंट करता, आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून म्हाका काल अरेस्ट केला. आयज इतले कडेन आख्खे गोंयभर प्रेस कॉन्फरन्स सगळे जाण घेता. काल मिकी पशेकन घेतली प्रेस कॉन्फरन्स, 10-15 लोकांक घेवन घेतली नाही, तेजेर कसली एक्शन जावना. चर्चिल घेता, सगळे जाण घेता. आख्खे गोंयांत लोक इश्यूज फुडें हाडटा. गव्हर्मेंट खंयसर फेल जाता बाबा जे हायलायट करूंक जाय, खंय रॉंग करता, हे लोकांचे कर्तव्य एज अ ऑपोजिशन म्हाजें काम हें करपाक आनी हांव हें करपाक केन्नाच फाटीं सरपाना. हेच्या लागून हांव आयज चॅलेंज करता मिलिंद नायक आनी गव्हर्मेंटाकूय चॅलेंज करता. कित्याक सीएम आमचो होम मिनिस्टर ताकाय सांगपाक सोदता तुमी कितल्यो म्हाका प्रेशरायज करा, कितलो तुमी म्हाका अशें अरेस्ट करपाचें करा. हांव हे लोकांक मुरमाकाच्या लोकांनी गोंयच्या जनतेक लागून कितलेदां अरेस्ट करपाक आनी हांव खरेंच सांगता तुमचे गट्स आसा आयज परत म्हाका अरेस्ट करून दाखोवचो म्हणून.